आयतार 24 डिसेंबर क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार। मुखेल वोड हांव तुजे सोवें आसतलों। नियालाक आदार देव आमच्या दर एकल्या सोवें जियेता। आमच्या जिवितान तांकां भोगूंक जागृत रावंक गरज। आज आमी क्रिस्त येण्याच्या काळाचो चवथ्या आयताराक आसात। जेजू क्रिस्ताचो जल्माची परब व्हडा संतोशान समारंभूक तेंगशेर आमी पावल्या। फाल्यांच्या दिसाक ही परब आमी मनयतल्या। उमेदीन भरून आमी आमची आत्मीक तशीच हेर तयारी केल्या जायत, पूण आमकां कांय जाणांक सदांची चाल जाल्यार परी आमी वागतात। देव नाताना वरवीं दावीद पातशायाक सवस्कायेन आपल्या घोरा जियेतालो। एक घोराणें उत्पन्न करून ताचे शिवसन गोठ करूंक ताचे बरोबर आसतलो म्हूण आस्वासन दिता। भागिवंत पावलू रोमकाराचे चिटीन जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगट करता। आपल्या दुता गाब्रिएला वरवीं देव मारयेक संदेश पाठयता। आपली येवजण पवित्र आत्म्याचे कृपेन आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडल्या आनी देवाच्यान जायना मुडलोलें कांयच ना हें परगट करता। ही संवसारी यात्रा आमी चलतना आमकां दर एकल्याक कार्यां दिलां। बरेपण शिपणावंक अशें आमी करतना सोंपेपण मेळना, पूण वयर सकल आनी सूख दूख फुडें भोगचें पडटा। आमचे जिविताचे आव्हानांत देव आमचे बरोबर आसा म्हूण खात्रेन आमी आमचे सोवें देवाची येवजण शार्ती पावूंक वावरुया। म्हजो थाराव जेजू म्हजे सोवें जियेता। त्याच जेजूक म्हज्या जिवितांतल्यान हांव परगटूंक वावुरतेली।